गिरीश चोडणकार काँग्रेसीचो अध्यक्ष जावन 6 म्हयने जायत आयले, मात अजून ताची पीसीसी कमिटीच थारिल्ली ना। गोयचे काँग्रेसीक सद्याक उपाध्यक्ष ना, सचिव ना, सेक्रेटरी ना आनी खजिनदारूय ना, आसा तो फकत अध्यक्ष। हाजेर काँग्रेसीतूच 2 तोंडां। प्रदेश काँग्रेसीचो डेस्क इंचार्ज चेल्ला कुमार म्हणटा, आंदोलन आनी बाकीच्या कामांनी खंय वेळूच मेळूंक ना। तेच काँग्रेसीचो थळावो म्हणयारो म्हणटा, समिती खंय पेपराचेर तयार जाल्या। No, we are in the process. We are in the process. We are doing other the issues has come up, so we will focus on the government and some educational programs and all. Okay. It So is already the proposal. He has already given the proposal. PCC president has forwarded the proposal. So it is on the process. when it will be appointed, sir? Any time or any? Soon it is happening. आमचो उद्देश जो आसा, अध्यक्षान जेन्ना गिरीश चोडणकरान जेन्ना पार्टी प्रेसिडेंटचेर घेतलेले, तेणें क्लियर केल्लें की म्हाजे वांगडा पक्षाचे वांगडा कोण रावतले तेच म्हाजे वांगडा आसतले म्हणून। आनी ते हितून काँग्रेस पार्टी जी आसा, गिरीश चोडणकरान जे आसा सगळ्यांक घेवन पीसीसी जी आसा ही घडलेली आसा आनी बेगीनूच तुमचे मुखार जे आसा पीसीसी जी अनावन्स जातली। म्हाका दिसता जे आसा फाटली फावट जेन्ना आमचे अध्यक्ष जे आसा नॅशनल प्रेसिडेंटाक मेळ्ळे तेन्ना जे आसा तेजे एप्रुवल जे आसा हें ऑलरेडी फायनल स्टेजीचेर पावला आनी तुमचे मुखार ह्या विका नेक्स्ट विका भितर म्हाका दिसता आमचे अध्यक्ष जे आसा हे गोंयची पीसीसी डिक्लेअर करतले। पक्षाची समितीच अजून जाग्यार ना। तेच स्थितीत काँग्रेसीची आतां खंय मांद्रे आनी शिरोड्या पक्षाची पोटवेंचणुकेची तयारी चल्ल्या। सो म्हाका दिसना की हे व्हडलेशे हेजो फरक पडटलो। दोनी सिटां तुमी पळयतले यंग फेस, दोनी कडेन आमचे यंग फेस भुरगे जे आसा जांकां काँग्रेस पार्टी दितली टिकेट, दोनी हजारांनी मतां घेवन जे लोक जे आसा जो राग आसा हे भारतीय जनता पार्टीक दाखोवन दितले। आमचेच सोडा, भारतीय जनता पार्टीचे लोक बसून हे जे येयल्या भितर हांकां डिफीट करपाक लागून काम करतले हें हांव आयज सांगना। भारतीय जनता पार्टीचे लिडर, व्हडले व्हडले लिडर, एक्स सीएम जाल्ले, मंत्री जाल्ले आयज लोक सांगता की आमी दोनी सीट उडोवन दाखयतले म्हणून। काँग्रेस पार्टीन सांगपाची गरजूच ना। बीजेपी काम करतली काँग्रेस पक्षा जिखोवपाक। बीजेपीत एंट्री मारल्या उपरांत काँग्रेस आता सुभाष शिरोडकाराचे जमनीचे प्रकरण उस्तिता। जेन्ना खंयचो जागो अक्वायर करता सरकार तेन्ना एक पब्लीक पर्पजा खातीर अक्वायर करता, पूण हांगा भाजप सरकारान कसलोच पर्पज दाखोवना म्हणजे हो जागो हें डील जें केल्लें आसा हें फक्त सुभाष शिरोडकाराक आमच्या काँग्रेस पार्टींतल्यान बीजेपी ओडपा खातीर केल्लें आसा। आनी वेळ पडल्यार आमी कोर्टान वचून हें चॅलेंज सुद्दां करतलीं। लँड एक्विजिशन खंयच्या विथ वॉट पर्पज द गव्हर्मेंट हॅज एक्वायर्ड द लँड and what is the purpose behind it, and when the land which was supposed to be taken for 7 crore, how it can be taken for 70 crore. So हे आमी कोर्टान सुद्दां वचपाची आमची तयारी आसा। मुख्यमंत्रीच फायलीचेर सय मारता काय म्हूण काँग्रेसीक दुबाव। काँग्रेसीची मुख्यमंत्र्याच्या घरा वचून शहानिशा करपाची तयारी। काँग्रेसचे पक्षाचे निगडीत आशिल्ले लोक जे सरकारी नोकर आसा म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, आज तांकां खंय तरी धमक्याचे खंय एक सत्र सुरू जाल्लें आसा, जांकां खंय ट्रान्सफर जावं तेंच्यो फायली खंय तरी पास जावपाक जाय। असल्या लोकांक आज OSD आसा तेंच्या कडल्यान अशी धमकी येता की तुमी बीजेपीचे फॉर्म भरात, म्हणजे बीजेपीचे तुमी कार्यकर्ते जायात, फॉर्म भरात, मेंबरशीप घेयात जाल्यारूच तुमची कामां जातली। म्हणजे सीएमाच्या नांवान कोण एप्रुवलां दिता आज कोणाक कांयच खबर ना। म्हणून एक काँग्रेस पक्ष आता एक आमचे एक अशें आसा की आमचे एक डेलिगेशन आतां वचून आमी सीएमाक मेळूंक सोदता। सीएमाक मेळ्ळ्या नंतरूच हे पिक्चर आसा तें क्लियर जातलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।